and welcome back to my channel. So friends, आज न्हू 8th of August आणि हांव म्हजो ब्लॉग आयज मॉर्निंग स्टार्ट करता. सो आतां न्हू फ्रेंड्स जाल्यार 7 o'clock कित्याक आतां न्हू फ्रेंड्स हांव वचपाचें मिसाक. ओके, आमचें मोरजें आमचो आल्दोना पातकोर आहा न्हू ताचे मागीरचे म्हयन्याचें मीस आयज. ओके, हांवें ब्लॉग स्टार्ट केला आतां, सो फुडें कंटिन्यू कहो कितें आतां तो पळोवया. ओके, सो आतां भयण येतली म्हाका व्हरपाक. हांव भयण आनी आमचे 2 फ्रेंड्स वयतात. सो ओके, वाटेक खातें. सो ताजे उपरांत मिसाक वयतली आनी हांव तुमकां मागीर मीस जाल्या उपरांत मेळटा. ओके, हाय फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स हांव न्हू ब्लॉग आतां पळय कंटिन्यू करता. ओके, सो मिसाक बी वचून येयले हांव सकाळीं आनी ताजे उपरांत हांवें भायल्या भायर हांव गेलें मार्केटान. म्हाका न्हू थोड्योश्यो वस्तू बाय करूंक जाय आसल्यो म्हाका बाबाक लागून, पिलोज आनी. सो ते हाडपाक गेले कित्याक आयज फ्रायडे न्हू. तुमकां दाखयता हांवें पिलोज हाडल्या पळय ते. हे पिलोज हाडल्या हांवें 100 रुपीज ईच ते. ओके, सो हांवें 2 हाडल्या कित्याक मातशें ऑलरेडी हात पिलोजांनी, कित्याक बाबाची तोपली बी वणटीक आदत बी म्हणून हांवें हाडल्यात ते सेफ्टीक लागून. ओके, सायडीच्यान बेडा सायडीक लावपाक. सद्याक 2 हाडल्या, मशीन आनीक हा. सो बरें मेळ्ळें म्हाका ते 100 रुपीज ईच म्हणल्यार क्वॉलिटी बी बरी हा. सो ते पिलोज घेयले. म्हाका फुलां जाय आसली ऑल्टराक बी घालपाक, सो फुलां घेतली बी आनी भयणीन आनीक थोड्यो वस्तू सांगलेल्यो हाडपाक पळय त्यो बी हाडल्यो. ओके, आनी आनीकूय म्हाका कितें कितें वस्तू जाय आसल्यो त्यो घेतल्यो बी आनी हांव मागीर घरा येयलें पळय. जस्ट आतां 11 o'clock कित्याक घरा पावला. मागीर हांवें समजी म्हाका घातली बँगल्स. ओके, हे फावट घातले लायट कलर, लायट रेड आहा तो. तुका घोडेक हाचेर डार्क दिसतलो बट तो लायट आहा एक्चुअली लायट. ओके, सो कितल्या दिसांनी घातले आतां जातले 3 म्हयन्यांनी बी आसतले आतां बँगल्स घातल्या. लास्ट टायम काजनाचो चुडो आहलो न्हू पळय ताका घातलेली. ओके, सो ताजे उपरांत हांवें आनी घालूंकूच ना, सो हांवें आयज घातल्या. सगळे केले बीन आनी ताजे उपरांत हांवें म्हटल्यार म्हजो ब्लॉग आतां कंटिन्यू करतलो. आयज न्हू फ्रेंड्स ब्लॉग दाखोवपाचें कांय आसचें ना कित्याक हांव भायरूय सरचें ना आतां बीन, कित्याक म्हाका आनी मातशें काम आहा करपाचें घरा कडेन. मातशें रूम मेकओवर करूंक जाय म्हाका, सो ताका लागून. सो हांवें न्हू फ्रेंड्स एक व्हिडिओ शूट करून दवरलेलो, जातलो लास्ट 1 week बी जातलो की हांवें शूट करून दवरलेलो, बट तो म्हाका अपलोड करपाक पॉसिबलूच जावना. सो तो व्हिडिओ न्हू फ्रेंड्स हांव एकाच अटॅच करतले. ओके, हेजे उपरांत हांव तो व्हिडिओ घालता, तो तुमी पळया. सो आयज मिसाक गेले पळय थिंगासर म्हाका न्हू फ्रेंड्स एक म्हाजो सबस्क्रायबर मेळ्ळो आनी पोरूय न्हू फ्रेंड्स म्हज्या घोवाक मेळ्ळो. ओके, जेन्ना तो कामाक गेल्लो पळय थिंगासर ताका सबस्क्रायबर मेळ्ळो. सांगताले हे ब्लॉग्स बी बरे घालता, आमकां लायक जाता बी म्हणून. आनी जायतीं जाणां म्हाका न्हू फ्रेंड्स रिक्वेस्टूय करता की डेली ब्लॉग घाल म्हणून, बट पॉसिबल जायना. ओके, बट हांव ट्राय करतलें घालपाक. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आतां आमी येयल्ली आहा सद्याक न्हू हिंगासर आमचे फोण्या. ओके, दॅट इज पोंडा. बाबा आहा हिंगासर. बाबा से हाय, से हाय. ना ना से हाय, हाय से. ओके, सो हिंगासर सायडीक गाडी पार्क करून रावले हांव आनी बाबा दोगांय गाडयेन बसलेली हा. की बाबा हेवता पळय गाडयेन, ताणें ताजे कार्स आनी कितें आहा ते टॉयज घेवन. ओके, सो हांवें म्हटल्यार हांव म्हजो ब्लॉगूय स्टार्ट करतलें कित्याक हेजे फुडें पळोवया आमी खंय वयता कितें ती, कित्याक तो म्हणटालो आनी खंय वचपाक जाय बी म्हूण. सो वाटेक येताना न्हू फ्रेंड्स आमी हिंगासर मेरशे आमचे टेंडर कोकोनट घेवपाक रावले आमी. ओके, बाबाक लागून, दॅट इज बाबाक उदक जाय आसलें म्हाका दिवपाक हेचे आडसराचे. सो थिंगासर म्हाका मेळ्ळी जांबळां. ओके, ऑल्दो इट इज नॉट अ सिजन नाव, बट तेणें जांबळां हाडल्या म्हणपाक कोणें सांगलेली हाडपाक. ताका विचारताली ही फाटी तो फ्रूटवाल्या. सो ताणें जांबळां, सो हांवें घेयल्या तुमकां दाखयता. ओके, एक सेकेंड. सो ही पळय ती फ्रेंड्स आमी जांबळां घेयल्या पळय ती. ओके, आमचे मेरशे. सो फ्रेंड्स म्हाका न्हू तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक जाय. हांव न्हू म्हजो व्लॉग चडशे रेग्युलर घालिना, सो म्हाका
तुम्ही इतलो मोग दिता इवन दो माझे ब्लॉग्स रेग्युलर घालिना पूण तुम्ही म्हाका शेअर करता तुमच्या फॅमिली फ्रेंड्सां कडेन प्लस तुम्ही म्हाका कमेंट चडशी येना माझी व्हिडिओचेर येस बट म्हाका तुम्ही पर्सनली मेसेज करता दॅट इज व्हॉट्सएप जावं फेसबुकार जावं किंवा इंस्टाग्रामाचेर तुम्ही मेसेज करतात म्हाका लायक आणि सांगतात लायक तुजो व्हिडिओ बरो आसलो आमकां तुजे लायक व्हिडिओज लायक जाता बी म्हूण ओके सो सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा आणि दुसरें म्हटल्यार सी थोडी म्हाका मेसेज करना ओ कमेंट्स मारना बट जेन्ना आमी ती खंय मेळटात ओके वो आमी तांकां खंय मेळटा तेन्ना लायक ती येतात आनी सांगतात आमकां वळखीतात आनी म्हणजे सांगता व्हिडिओ बरो आसलो लायक व्हिडिओज आमकां तुमचे लायक जाता बी म्हणून तेच भाशेन न्हू म्हाका फ्रेंड्स थँक्यू म्हणपाक जाय आमचे वेनिसिया गोवन व्लॉग्स ओके तेय अ व्लॉगर सो हांवें न्हू ताका फ्रेंड्स केन्ना हे लायक रिक्वेस्ट बी करूंक ना की म्हज्या चॅनलाक आमचे शाउट आउट बी दी म्हूण बट तेणे न्हू लायक 2-3 फावटी जाले आतां म्हज्या चॅनलाक ताणें आपणाच्या व्लॉग्सांसान म्हाका लायक म्हज्या चॅनलाक शाउट आउट्स दिला म्हूण हांव ताका थँक्यू म्हणटा दॅट इज वेनिसिया गोवन व्लॉग हांव जाणा तूं म्हजो व्लॉग हो पळयता आसतलें म्हूण ओके सो इट रियली मिन्स अ लॉट टू मी तू म्हाका इतले सपोर्ट करता सी आमी पर्सनली नोका आमी खुद्द मेवल्या ओके बट ते आमचे तृप्तीच्या हेका बारशा बाबाच्या ओके बट आमी पर्सनली ही केन्नाच आमी एकामेकाक मेळोंक ना बट युट्यूबाचे दोगां एकामेकाच्या व्लॉग्साचेर कमेंट्स करताली ओके बट केन्नाच मेळोंक नाहली सो तुमकांय सांगता म्हजे व्ह्युअर्स आनी म्हजे सबस्क्रायबर्सांक हांव ताचे न्हू हिंगासर खंय स्क्रिनीचेर हिंगा खंय घालतले ओके वेनिसिया गोवन व्लॉग्स ताचे चॅनलाचें नांव ओके सो तुमी ताका सबस्क्रायब करा लायक करा शेअर करा ताजे चॅनल जे भाशेन तुम्ही म्हाका सपोर्ट करता पळय ते भाशेन ताकाय तुम्ही सपोर्ट करा कोण व्लॉग पळयतल्यांक सांगता की म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा लायक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा म्हणून